नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। लिजाचे रिन्युअल रद्द करपी आदेशान कोर्टान जाणीवपूर्वक मीन येरादारी बंदीचो उल्लेख करूना गजाल नजर चुकीन उरिल्ली न्ही। गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर सरकाराचो आर्ग्युमेंट। रिजनल प्लान 2021 वापरून जमनी कन्वर्ट करपी राजकारण्यांची नावा गोयच्या आवाजान डिक्लेअर करची एक्शन घेता। जमनी आशिल्ल्यो तश्यो रिकन्वर्ट करता विजयाचे आव्हान। कसिनोवाल्यांनी 27 एप्रिल मेरेन लायसन फी भरली ना जाल्यार फुडें कितें? लायसन रद्द करतले काय नोटीस काडटले? कांडाचे लकी 7 कसिनो वेल्यान हायकोर्टाचो सरकाराक प्रश्न। अल्पवयीन चलयेच्या बलात्काराच्या केशीन आसाराम बापूक जन्मठेपेची ख्यास्त आनी दोगा बरोबरच्यांक दरेकी 20 वर्सांची बंदखण प्रकरण ऑगस्ट 2013तले। म्हापशा बाजारान नगरपालिकेचो अतिक्रमण हटावंक नीट 40 दुकानांनी नाल्याचेर केल्ली अतिक्रमणां कडक पुलीस बंदोबस्तान मोडपाक सुरवात। 3 दीस चलतली मोहीम। आनी केप्या बाजारान चोरांनी रातया फोडली 4 दुकानां। सीसीटीव्ही कॅमेराज वडयले फोडून चोराच्यो खाणा खुणोवन ना। लुकसाण अजून कळिल्लें ना। पुलिसांक पत्तो लागना। मायनिंग लिजाचे रिन्युअल रद्द करपी 7 फेब्रुवारीच्या आदेशान कोर्टान जाणीवपूर्वक मीन येरादारी बंदीचो उल्लेख करूंक ना। ती गजाल नजर चुकीन उरिल्ली न्ही असो आर्ग्युमेंट गोय सरकारान गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर जाप दितना हायकोर्टान घालो। गोवा फाउंडेशन म्हणटा सुप्रीम कोर्टान मॅनेज मायनिंग अफेअर्स बाय 15 मार्च असो उल्लेख केल्लो। हाचोच अर्थ मीन येरादारी बंद। सरकाराचो आर्ग्युमेंट ब्रेस्तारा चालू उरतलो। 7 फेब्रुवारीक मायनिंग बंदीच्या आदेशाच्या फाटभुंयेर 15 मार्चा उपरांत जाल्ले मीन येरादारी आड घाल्ले गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर निर्णायक सुनावणी सुरू जाल्या। ब्रेस्ताराय सुनावणी चालू उरतली। बुधवारच्या सुनावणेत पयली बाजू मांडटाना गोवा फाउंडेशनान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे। 7 फेब्रुवारी 2018 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 15 मार्चा उपरांत गोंयांत जंय मीन आसा ती सगळी गोंय सरकाराची मालमत्ता आनी लीज होल्डरांक ते दुसऱ्यांक विकूंक मेळपाचें ना। 16 मार्चाक मुखेल सचिवान घेतिल्ले बसकेत 15 मार्चा उपरांत मीन येरादारी चालू दवरपा विशीं घेतिल्लो निर्णय रद्द करचो। एकल्याय मिनेरा कडेन 22 नोव्हेंबर 2007 उपरांत वॅलीड मायनिंग लीज आनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स ना अशें सुप्रीम कोर्टान 7 फेब्रुवारीक दिल्ल्या आदेशात स्पश्ट म्हटलां। सुप्रीम कोर्टान आपल्या आदेशात लीज होल्डरांनी आपलो ताबो सोडपा खातीर सगळे अकावंट 5 सप्तकां भितर सेटल आनी क्लोज करपाक सांगिल्ले। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश गोंय सरकारान चुकीचे पद्दतीन समजून घेवन 15 मार्चा उपरांतूय मीन येरादारी चालू दवरूंक दिली। गोंयचे तिजोरेक ताचो सुमार 1000 भर कोटींचो फटको। 20 मिलियन टन्सांचो कोटा भरूंक नाशिल्ल्यान खण खात्याच्या संचालकान 1 मार्चाक IMB आनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन डेली एक्स्ट्रॅक्शन कोटा वाडोवन दिवंक परवानगी मागिल्ली, मात ती परवानगी मेळ्ळी ना। मायनिंग कंपन्यांनी 7 फेब्रुवारी ते 15 मार्च मेरेन 6.1 मिलियन टन मीन एक्सपोर्ट केले। 7 फेब्रुवारी ते 15 मार्च मेरेन 2.47 मिलियन टन नवे मीन एक्सपोर्ट केले। एकूण 7.70 मिलियन टन मिनाचो लीज वाठाराचे भितर आनी भायर सांठो आसा। याचिकादारांच्या आर्ग्युमेंटाचेर गोंय सरकारान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे। सुप्रीम कोर्टान 2012च्या आदेशात स्पष्टपणान मायनिंग ऑपरेशन्स आनी ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाचो आदेश दिल्लो। सुप्रीम कोर्टान 7 फेब्रुवारी 2018च्या आदेशात खंयच मीन येरादारी बंद करपा विशीं कांयच उल्लेख करूंक ना, कारण कोर्टाक 15 मार्चा उपरांत मीन येरादारीचेर निर्बंध हाडपाचे नाशिल्ले। उपरांत 4 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान जेटींचेर आशिल्ले मिनाचे ट्रान्सपोर्टेशनाक मान्यताय दिवचे पयलीं याचिकादार गोवा फाउंडेशनाची बाजू आयकून घेतिल्ली, मात तरीकूय सुप्रीम कोर्टान मीन येरादारी बंद केली ना। सुप्रीम कोर्टान फकत मायनिंग एक्टिव्हिटी बंद करपाचो आदेश दिला। मायनिंग एक्टिव्हिटीची व्याख्या ही MMDR कायद्या प्रमाण धरूंक जाय। याचिकादाराच्या म्हणणे प्रमाण लीज वाठारांत आनी लीज वाठारा भायर आशिल्ले मीन एकूच म्हणप बरोबर न्ही, कारण कायद्यान दोनूय सुवाती वेले मिनाची व्याख्या वेगवेगळी आसा। ब्रेस्ताराय सुनावणी चालू उरतली। गोवा फाउंडेशनाच्या आर्ग्युमेंटा आड सरकारचो आर्ग्युमेंट फुडें चालू उरतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।
रिजनल प्लॅन 2021 वापरून जमनी कन्वर्ट करपी राजकारण्यांची नावां गोयच्या आवाजान डिक्लेअर करची म्हणून टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायान आव्हान दिला. लिस्ट मेळ्ळे काय सोमतीच एक्शन घेता. बेकायदेशीर पद्धतीन कन्वर्ट केल्यात त्यो जमनी परत ऑचर्ड करूंक आमी तयार आसात. फक्त हातान ते लिस्ट पडूंक जाय म्हणून विजय उलयला. गोयचो आवाज खंय 27 एप्रिलाक लोहिया मैदानावेले सभेन नावां जाहीर करतले. गोयचो आवाज जी संस्था लोहिया मैदानाचेर मिटींग घेवंक सोदता तांणी पयलीं अनाउन्स केल्लें की एक आमी लिस्ट राजकारण्यांचे एक्सपोज करतले. लिस्ट ऑफ पॉलिटिशियन्स हू आर बेनिफिशरीज ऑफ द रिजनल प्लॅन 2021 ज्यांनी आपल्यो जमनी इल्लिगली कन्वर्ट केल्या हें लिस्ट आमी एक्सपोज करतले. हें लिस्ट आमी उत्सुकतायेन हे लिस्टाक रावल्यात. आय एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दीस बिकॉज हें जर लिस्ट ताणें आमकां दिलें मिटिंगेचे पयलींय जर दिलें जाल्यार वी वील टेक एक्शन वेर एवर नेसेसरी. वी हॅव अ 5-member technical committee which goes into RP 2021 before operationalizing certain areas and we are willing to subtract areas which come under eco-sensitive area zones etc. मीटिंग तुम्ही घेयातूच. मिटिंगेचे पयलीं पसून जर हें लिस्ट दिलें जाल्यार हे लिस्टान ज्यो जमनी इल्लिगली कन्वर्ट केल्या त्यो जमनी आमी परत्यो ऑर्चर्ड नाल्यार ग्रीन करून तयार आहा. इल्लिगली आनी रॉंग जर त्यो कन्वर्ट केल्ल्यो जाल्यार म्हणून आमी ते लिस्टाक रावल्यात. आनी लिस्ट मिटिंगेकूच न्ही ताजे पयलीं जर ताणें हाडून म्हाका दिलें जाल्यार हांव तांकां वेलकम करून लिस्टाचेर एक्शन घेता अशें हांव ठरयतां. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर 27 एप्रिलाक जाहीर सभा जातली. त्या वेळार सगळ्यांची नावां जाहीर करता म्हूण गोंयचो आवाज संस्थेन सांगला. Probably they are worried as to what is this exposure. We'll name them on 27th with the details. The parties in Goa, across the political spectrum, and in the exposure you will see the loot has taken across the parties, all parties. We will, we invite you, we request you to come. They are your representatives also. Bureau Report, Prudent. म्हापशा बाजारात नगरपालिकेन अतिक्रमण हटावपाक नेट लायला. बाजारांत चाय शॉपांनी नाल्याचेर केल्ली अतिक्रमणां नगरपालिकेन काडपाक सुरवात केल्या. फुडले 3 दीस मोहीम चलतली. फाटली कितलीशींच वर्सां ह्या शॉपवाल्यांनी इल्ली करून आपली शॉपां फाटल्यान वाडयल्ली. कडक पुलीस बंदोबस्तान अतिक्रमणां काडूंक सुरवात जाल्या. We have issued demolition orders to encroachments done along the nala adjoining the municipal market behind the KTC bus stand. Now we issued notices to the lessees at the entire stretch. All the shops belong to the Mapsa municipality and these are lessees over there. So we heard them, they had done some encroachments which were on the nala, which was hampering the work which was proposed to be taken up by WRD. The entire nala is to be desilted, reconstructed. Because of these encroachments, the work was not happening. So we issued notices to the lessees. We heard them. Demolition order was passed. Deputy Collector has provided us with a demolition squad. Exercise will be completed in 3 days. Starts today, 25th, 26th, and 27th. And after this exercise is over, once this whole thing is cleared off, WRD is going to take up the construction of the nala, desilting and construction. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.